नमस्कार जी. नमस्ते. कशा आहात तुम्ही? हा बरे. तुम्ही कशा आसा? गट जबरदस्त. एक कॉन्वर्सेशन म्हाका एक पॉडकास्ट करपाचें आसलें तुका सांगू म्हटल्यार. एक खुबशे जाणांक एक मीथ आसता की बीटीएस म्हटल्यार बरें न्हू. बीटीएसा बद्दल खुबशे गजाली आमकांच खबर ना, स्पेशली चेड्यांक मदल्या जाल्यार. आनी ह्यो फिमेल्सां मदीं हो क्रेज खूब दिसता. सो आमकां आयज बीटीएस म्हटल्यार कितें तें जाणून घेवपाक जाय एक्चुअली. तेज्या बद्दल एक हांव म्हणटा की एक रॉ कॉन्वर्सेशन जावचें ह्या पॉडकास्ट थ्रू. सो सुरवातीकूच एक भुरग्याचो प्रश्न की बीटीएस म्हटल्यार कितें एक्चुअली आनी आहा कितें एक्चुअली तें? Okay, so BTS is like one of the most viewed group boy Hmm. band and अख्ख्या वर्ल्डान ते खूप फेमस आहा. ओके. You know the Craze and obviously चोडवा सुबेज पळयता and it consists of 7 members: Jin, J-Hope, Suga, ओके. RM, V, हम्म. Jungkook, Jimin. आता म्हाका 7 जाणांच्या बद्दल आयकपाक जाय. सो एक तुमी मदीं एक प्रश्न केलो की फिमेल्सां मदीं चड क्रेज आहा म्हणून. सो फिमेल्सांक चड क्रेज कित्याक आसा? Because they are really handsome, and बट apart हांगासर from चेडे them, हँडसम ना तर? okay, it's not about handsome because आणि लोकांक कितें जाता, कोण आपल्यान मातसो डिफरंट दिसलो म्हणून तुका आनीक अट्रॅक्शन जाता. ओके. So they look completely different from Indian people. ओके. ताका लागून आनीक like craze वाडला तेंचो. And they look good, they are good ओके. behavior wise. They teach you to love yourself. ओके. So you know that आताचे आर्टिस्ट अशे आहा की they promote smoking, alcohol, and other X activities. I don't want to say, but they promote living as yourself, ओके. loving yourself. ओके. They bring armies out of depression. ताका लागून ती पडटा तितूर actually. तुम्ही एक्सप्लेन करपाक शकता कशा खातीर? तुम्ही म्हटलें की नॉर्मली आर्टिस्ट बाकीचे ते प्रमोट करना किंवा ते लव्हिंग कशें रावप किंवा आपल्याक कशें बरें करप हे सगळें शिकयतात. हाव इट इज? It is through their songs. ओके. You should listen to their songs and you know whenever ऐकलेला ना, you have to read the lyrics. You have to read the lyrics because lyrics are really meaningful. Dynamite, butter, ऐकून काय जावपाचें ना. ओके. You have to hear the lyrics like तुमकां खंयचे Spring आवडटे Day. तुमचे खंयचे आवडटे लिरिक्स तुमी म्हणपाक शकताले आतां? No, Korean. येस. No, Baba. I don't want to risk it on camera. ओके. ना बाथरूमात म्हणून येतं कॅमेराच्या. ओके. म्हळ्यार यू आर द बाथरूम सिंगर. Yeah. ओके. Because you have that vibe like तू सगळ्यांक शावर करतना म्हणपाची सवय आसता. तुका आसतली. बरोबर. आम्ही सॉंग्स म्हणल्यार पण आम्ही कितें वेगळे कितें तरी चालू असतात. Obviously, like नाताना आम्ही सगळ्यांक बेस्ट शिकता न्हू. So yeah, their way of looking is different, and UNICEF have chosen them to promote self-love. ओके. UNICEF, okay, and ती US प्रेसिडेंटाच्या घरा दोनदा गेला. ओके. So they are really like world famous. They are called by president. ओके. Just imagine their impact. ओके. So yeah, ताका लागून. आता जस्ट तुम्ही 7 जाणांची नावं घेतलेली पण आय जस्ट फॉरगॉट द नेम. हांव विसरलो नांवां तुमी सांगली ती. बट प्लीज कॅन यू एक्सप्लेन अबाउट एक जाणांची एक्सप्लेन करपाक शकता की प्रत्येकाक वेगळ्या वेगळ्या जाणांचो क्रेज आसा. हय. सो प्रत्येकाची क्वालिटी कितें आसा ते म्हटलें की ते बिंग लव काय करप किंवा सेल्फ रिस्पेक्ट किंवा खूब गजाली शिकयतात. तुम्ही सांगपाक शकता जाल्यार? For example, like BTS has a leader, Kim Namjoon. ओके. And Kim Namjoon is specifically like a person who makes you feel really comfortable with him. ओके. केन्ना तो live येता, there's an app called Viewers where they come on live. आणि आता सध्या ती मिलिटरी ना, so they don't come. आणि फक्त 2 जण भायर येयला ऑलरेडी कंप्लीट करून, Jin and J-Hope. ओके. All others are in military. So military व्हायच्या पयलीं they used to come on live like regularly
and used to have like one-to-one chat. कोणाची comments are millions, okay? So तुका like तीन comment घातला आणि तुझ्या पयतल्यात आहे ना, like they go through आणि तुझं धरलं suppose and they respond. And RM is one who knows English because Korea people don't know English much. They don't speak English. So ताका लागून international army आसा पळय त्याच्या वांगडा चड relate करता because he responds. Recently like 2 वर्सां आधी एक song हा पळय हमदर्द नो हमदर्द आशिक नाही एक विलन ओके हमदर्द. सो त्याची लिरिक्स एका आर्मीन इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करून ताका घातलेली. And he responded to those lyrics. Wow. Yeah, he responded. And yeah, he's someone you can relate to most, who makes you like believe that you are perfect or something like that. His songs are like that. Like BTS and सगळी जण songs बरे ना. Mostly it is RM, means Namjoon, Suga, he's music producer, and J-Hope. They are the like someone who composes and writes the songs. So bakichi they dance, they like sing and all, but these are the main like rap line. They are called rap line. They rap. बाकीची like 4 जण आहेत ती vocals. आता तुम्ही एकट्याची सांगले. So about second समज. Second is Suga, Min Yoongi. He is like very savage. He teaches you like don't take anyone's shit on yourself. Answer back. Like if you are right, answer back. So he gives that confidence. He like if you are right, keep your point. म्हणून चिडवायतले सुबे. Like those who listen to them are सुबेश. खरं नाही. की मोस्ट ऑफ द आहे ना पहिला की सर्कलान जेमच्या आमच्या जवळ चिडवा आपण मोस्ट ऑफ द अशीच की किती म्हटलं नो परत रिप्लाय टाक करून दिलं. टाक करून या. It's one of the qualities of Min Yoongi. He's really savage. Like आपण कोणाचे घेऊचो ना तुम्ही घेऊ नका. Like that. So he's known for that. And he's really very good rapper to say. Really good rapper. He raps really fast. Really fast. And third one, J-Hope. J-Hope is like, you know, he's called Sunshine of BTS. Sunshine because because like a personality त्याची अशी आहे नो if you are dull or something or depressed त्याची एक live and your mood lifts up. He's like किती असलं नो he's like the over excited bean type असताना त्या type. And he's a really good dancer. Like he's dance leader of BTS. And पास्टान ताका खूब like you know hate गावताली because of his looks. आणि he does like ताका आपले तोंड बीन दाखोवंक आवडना. So जेन्ना तेंच्यानी because you know Korean society is very judgmental, very much judgmental. Totally Korean societies. Yeah, because खूब racist असता. And you have to be like 1-to-1 perfect. Why it is so in Korean society? Because they promote lookism so much. Like तो आणि एक टॉपिक जातलो आमचो. They promote lookism very much. You should look like you know तुका तेले ब्युटी स्टँडर्ड्स असपाक जाय. Like त्या लेवलान. Please can you explain it? की आमका मस्त एक इंटरेस्ट येलो की ऐकपा म्हणल्यार एक्चुअली कितें आहा ती? I don't know exactly कित्या खातीर but it's from the past, okay? की तेंका like perfect body shape, you know, like the butterfly shape म्हणून like म्हणजे तू सामके flat. They promote that. Like तीन मागती मोठे असपाक जायना. You have to have proper diet. You have to have fair skin. Like इतली fair की तू पेपरा भाशेन दिसूंक जाय. इतली fair skin आसूंक जाय. If you are dark, you are not even given job. त्या एक्सटेंट मेरेन की इवन तुवें आपलो एडिट करून प्रोफाईल फोटो घातलो न्हू and when you go for a walk-in interview you should look exactly like that photo or you are terminated. अरे बाबा पण पॉसिबलच ना हे गजाली. ना
So they mostly like go for plastic surgeries, most of them, okay. And हांगा आमचे ब्युटी पार्लर्स असता पळय तशें थंयसर लायक सर्जरीचे क्लिनिक्स असता. इट्स दॅट कॉमन की लायक तूं कितें जालें नाक मातशें मोठें नाकाची सर्जरी कर. तुजो कलर लायक मातसो डल हा स्किन ट्रीटमेंट घे. बट नॅचरल सगळ्या गजाली. No, they are not interested in natural beauty. They want perfection. And secondly, you should wear branded clothes. तू गरीब बसून असलो न्हू, and if you wear something like normal आम्ही घालता तशें घालून गेले न्हू, then they'll like judge you to like that, like. And bullying cases mostly like तू त्यांच्या लेवलाक मॅच जायना जाल्यार they bully really seriously. Really seriously, because like तुका फेर एंड ऑल लावप, टॉयलेटींनी लॉक करप, मारप. Like people, most of the students like commit suicide for 2 reasons. The education system is very tough. And second is bullying. Bullying is like हांव तुका सांगू शकना. हांवें जितली स्टोरीज वाचल्या तेंची लायक थंयसरल्या स्टुडंट्सांची एंड ऑल. Can you explain थोड्या गजाली एक्सप्लेन करपाक शकता about bullying and about आमचे एज्युकेशन सिस्टम? एज्युकेशन तुम्ही वाचला हांवें वाचला खूब. लायक तुजो व्हिडिओ तितूनच वयतलो बीटीएसाच्या जाग्याचेर हांवें सांगलेल्या. पळय इवन तेंचे ड्रामाज काडटा तेचेर बुलिंगांचेर. इफ यू आर इंटरेस्टेड वॉच ग्लोरी. स्क्विड गेमान बीन कांय ना, बिकॉज थोडी तेंची ड्रामा आसा पळय ती रियल सोसायटी कशी आहा पळय तेंची ते दाखयता. ग्लोरी एक हो ड्रामा जितून ते चेडवाक कशें बुली केला, एंड शी टेक्स रिवेंज लेटर ऑन, ओके. बट शी इज लायक टॉर्चर्ड रियली बॅड. तशी रियलिटीन करता ती. इफ लायक तूं रिच ना, यू कम फ्रॉम अ व्हेरी पुअर फॅमिली, और आनी तुका स्कॉलरशिपाचेर गावला लायक इतले त्रास काडूनय, दे बुली यू बिकॉज यू आर पुअर. दे बुली यू बिकॉज यू आर अगली. They bully you for everything. Like तू ब्रँडेड क्लोथ्स घालूंक ना तुका बुली करतले. तू लायक मातशें पासून लायक मेसी हेअरा बुली करतले. सॉक्साक सपोज एक पुरोक हा और एनीथिंग लायक तू गरीब टायपीतले तुका बुली करतले. इतले बारीक बारीक गजालीक लागून तुका बुली करता. एंड मोस्टली रिच पीपल बुली करता. लायक तेंचो कंट्रोल असता न्हू ते. आनी अबाउट एज्युकेशन सिस्टम? एज्युकेशन एक एक्झाम्पल दिता तुका, बिकॉज एज्युकेशन सिस्टम इज लायक आतां आमची इंडियेचे जावपाचे कारणान 8th मेरेन एक भाशेचे आनी मागीर 9th 12th मेरेन 12th एक डोळ तशें आहा तेंचे. बट लायक ह्यो हायस्कूल कन्सिडर करता. आमी 11th 12th हायर सेकंडरी कन्सिडर करताली पळय. So 9th to 12th is high school, and you have to pass each सेमेस्टरा प्रमाणे आनी तुज्या मार्क्सा प्रमाणे तुका क्लासीनी घालतात ती. A डिव्हिजन, B डिव्हिजन, C डिव्हिजन तशें. एंड दे हॅव स्कूल्स लायक मॉर्निंग टू नायट 8. सो जस्ट इमॅजिन लायक तुका लंच बीन सगळें लंचाचे बीन प्रॉब्लेम ना. यू गेट स्टेरिलायज्ड लंच एंड ऑल. त्या लेवलाचेर गावता तुका. बट स्कुलान शिकयता कितें इतले पर्यंत सकाळ पासून रात पर्यंत? द एज्युकेशन सिस्टम इज डिफरंट. लायक इंडियेच्या भाशेन कांयच ना. तेन लायक आमची इंडियेची सिस्टम युएसएन बरी आहा, म्हटल्यार तेंची सिस्टम कितल्या वयर आसतली रिचीत. एंड आमकां पळय एग्जामीचे पेपर्स एका दिसाचेर एक आसता और गॅप आसता. दे हॅव ऑल द पेपर्स ऑन द सेम डे सो दॅट दे अवॉइड चिटींग एंड ऑल. Same day. It's not possible. It is possible for them. Like they have to bear that. Same day सा आमच्या फेल जातले. लायक कोण टॉपर आंगल्ले टॉपर थंयसर वचून फेल जातले 100%. बिकॉज इट्स रियली टफ. आनी मेन म्हटल्यार तूं हांगाल्यान थंयसर वयतलंय शिकोवंक, तूं कोरियन शिकोवंक जाय कंपल्सरिली. बिकॉज दे डोंट नो मच इंग्लीश. फर्स्ट तुका इंग्लिशीन शिकोवंक गावता, ओके, बट म्युच्युअल तुका कन्वर्सेशन पासून करपाचें आहा न्हू, यू हॅव टू लर्न कोरियन. नाल्यार तुजे कडेन कोण उलोवचो ना. हांगासर मोस्टली जी बीटीएस फॅन्स फॉलोइंग जी आहा ती कोरियन लँग्वेज कशी शिकतात, कारण मोस्टली कोरियनच भाशा असतात आणि ते कशें अंडरस्टँड जाता. कारण आमी खूब फावटी पळोवपाक ट्राय केलं की आमी तकले वयल्यान सगळे गजाली केले. फॉर मी
आय यूज लायक ट्रान्सलेशन लायक ते कोरियन उलयता इंग्लीश उलयता पयलीं जायनासलें आतां संवय जाला एंड थोडी थोडी येता लायक इतले वर्सां तूं पळयता जाल्यार ऑटोमॅटिकली जातात ते लायक कळटा ती कितें म्हणटा हे सारांग येयो म्हणटाली मागीर मिचिस्तो लायक तुका हिसपोंक जाय न्हू आय हॅव लायक म्हाका हॅलो म्हणूंक जाय तुका आनी हासेयो हाव आर यू म्हणपाक जाय जाल्यार हाव आर यू जाल्यार ओदिसेयो ओदेसियो आनी फायन चालजिनेयो ओके म्हाका दिसना कोरियन क्लासीस स्टॉप जाले आतां ओके सो उदक तुमी 3 जाणांचे सांगलेले ना 2 जाणांचे सांगलेले 3 जाणांचे सांगलेले चौथ्याचे समज सांग जाल्यार फोर्थ वन इज जिमित लायक नामचून सांगलें ना तुका जिन okay Jin is the eldest member of BTS and he is like a very much fun loving guy and funny type म्हणजे he has a great sense of humor आणि he is one of the visual म्हणजे one who is perfect in features he's really handsome and तेंची कॅटेगरायझेशनान तिका हँडसम म्हणप म्हटल्यार तो कितलो बरो दिसता आसतलो ते चिंत लायक आमकां तो डिफरंट दिसता ओके बट तेंच्या लायक स्टँडर्ड्सा प्रमाणे ही इज परफेक्ट एंड तो लायक ही इज अ फनी गाय यू नो लायक समवन हू मेक्स गर्ल्स लव पिंक आतांच्या गर्ल्सांक पळोवपाक गेल्यार ब्लॅक आवडटा चडशे बट समवन वीथ जीन एज बायस मीन्स आतां ती 7 जाणां न्हू द वन यू लव द मोस्ट इज युअर बायस सो जी जिनाक एज अ बायस पळयता न्हू दे लव पिंक दे लायक पिंक बिकॉज जीन इज फुल ऑफ पिंक ही लव्स पिंक ही मेक्स यू फॉल इन लव विथ पिंक लायक ही इज रियली गुड गाय एंड तुका न्हू लायक तेजो कॉन्फिडन्स लेवल just imagine like there was an incident त्यांचो प्रेसिडेंट ओके साऊथ कोरियाचो एंड लायक एकलो मेंबर आहलो BTS सो तेणी लायक प्रेसिडेंटाचो ऑटोग्राफ टायप घेवपाक पेन दिल्ले तेका एंड ही वॉज हेजिटेटिंग टू टेक दॅट पेन फ्रॉम दॅट प्रेसिडेंट एंड जीन वॉज लायक गेलो तो काडले पेन तेच्या हातींतल्यान वाटते he is like that full of confidence like आणि मेन म्हटल्यार आपणाक कितें म्हणटा आपूण WWH means वर्ल्ड वायड हँडसम आपल्या इतलो बरो कोणूच दिसना ही इज दॅट फुल ऑफ कॉन्फिडन्स लायक तूं आपणाक कितें म्हण आपणाक लागून आपूण हँडसम सो दॅट इज वन थिंग लायक गर्ल्स लर्न फ्रॉम हिम लायक दुसरें तुका कितें म्हणू यू आर परफेक्ट इन युअर आयज देन गो लायक दॅट लायक चेंज करपाची गरज ना यू आर परफेक्ट एंड ही इज लायक एक सॉंगा आनी तेजो एक पार्ट हांव तेजो एंड ही रोट इट हिमसेल्फ सो ती आर्मीज खूब लायक हायलायट करता रिल्सांनी ओके सो इट वॉज लायक आय एम द वन आय शूड लव no one else I am the one I should love first I am my priority so he teaches you to keep yourself as priority which most of the Indian girls doesn't keep like आतां पळयता जाल्यार तूं म्हणटलें लायक आमची पेरंट्स आसतली पेरंट्साचे पयलीं पळोवंक जाय फॅमिलीचे पळोवंक जाय हे पळोवंक जाय yeah because we are raised like that so he teaches you like you are more important like last up तुजे कडेन आनी कोणूच येवचो ना you are more important to yourself you are the one who is important to you कित्याक जाल्यार जाका लागून तूं इतली सॅक्रिफायस करता पळय ती पासून तुजे कडेन येवची ना एट द पॉयंट ओके मॉम एंड डॅडाचो लव आमी सगळ्यान प्युअर म्हणटा लगीन जावन कितली मॉम डॅड पावता तुका yeah like तूच पळय लगीन जातकू लायक यू आर परायतान आतां तुजें कितें तें तूं आनी जगोव पळय लायक दॅट लायक एट द एंड यू आर अलोन सो ही टीचेस यू लायक यू आर द वन यू शूड लव तुका प्रायोरिटी दी तुका कितें लायक जाय तें कर दुसऱ्यांचें चिंत बट तुजें पयलीं चिंत सो ही इज लायक दॅट आतां खुबशे हांवें अशें आयकलां इवन थोडी फ्रेंड्स सुद्दां म्हाका म्हणटात की कोरियनाचे इतले एपिसोड्स येयले तितले एपिसोड्स येयले तुमकां खंयचो एपिसोड चड आवडटालो किंवा खंयचो चड आवडटा एपिसोड
केचो रन BTS Oh, and yes. all. Okay, हांवें चडशे लायक फूल रन BTS पळोवंक ना. म्हाका लायक खंयचो इंटरेस्टिंग दिसता तोच पळयता. एंड लायक सगळे एपिसोड तेंचे फनी आसता आनी मोस्ट आदी बरो लायक एपिसोड खंयचो आशिल्लो किंवा खंयचो आसता हेंचो? सगळे बरे आसता. Okay. लिटरली सगळे बरे आसता बिकॉज एकान एक एपिसोड तुका दुसरे कितें पळोवपाक गावतले. एक तर ती लायक आपूण कितें जावन येतली और एक तर एकामेकाक चॅलेंज करून गेम Okay. खेळटली नाल्यार एक तेंचो माफिया गेम म्हणून आसता. Can you explain about Mafia game? सो आमी चिट्ट्यांनी खेळटाली Okay, चोर एंड पोलीस वी game हॅड like. लायक चिट्टी कोणा कडेन आहा, कोण चोर कोण Oh, पुलीस ते. okay. सो ते एक हिंट्स दिता एंड तेका माफिया म्हणजे चोर. Okay. सो दे हॅव टू फायंड दॅट आउट. Okay. सो तशीच लायक Okay. तो एक गेम आसता आनी सपोज तिने लास्ट मेरेन माफिया कोण तो फायंड आउट करूं ना कोण माफिया आसता तो जिखता न्हू. Okay. आनी तिने फायंड आउट केलें कोण डिटेक्टिव्ह आसता बीन ते जाल्यार तूं जिखलें. It's similar like a चोर पोलीस. चोर पुलीस ते Okay. राजा ते Okay. खेळटाली सेम. एंड ऑब्वियसली रेड लायट्स Okay. ग्रीन लायट्स Okay. सगळ्यांक स्क्वीड गेम म्हाका लागून Okay. कळ्ळें लायक मुगो आको PS नेदा लायक ते हायड करता आनी यू हॅव टू एक्ट लायक अ स्टॅच्यू जेन्ना तो टर्न जाता. स्टॅच्यू स्टॅच्यू हितून आहा पळय स्क्वीड गेम पळयला स्क्विड गेम्स ना. कितलो फेमस जाल्लो अरे कितले जाणां भावाक कोरियन आवडना तेणी बसून पळयले. सो इट वॉज लायक आमी हेच्यानी खेळटाली जाणा स्टॅच्यू खेळटाली लायक आमी फाटल्यान लायक टर्न जावन रावता सेम. Okay. आनी हांवें फाटल्यान पळयता तेन्ना हांवें पळोवंक जाय लायक तूं स्टॅच्यू रावला आनी मातसो वचून हाललो जाल्यार तूं आवट. सो दॅट सेम Go ahead. लायक तशीच गेम ती बीन खेळटा. देन तेंची एक चॅलेंजीस आसता डिफरंट पार्क्सांनी व्हरता लायक यू हॅव टू डू बंजी जंपिंग एंड ऑल. Okay. लायक बरें आसता ओके वॉटर पार्क्सान आसता. Okay. इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स ओके वॉटर पार्कांतलो एपिसोड that is one of my favorite because it was really funny. चड बरो आसलो. खंयचो? वॉटर Okay. पार्क एपिसोड I don't know like number but Okay. it was one of my कितें favorite. आसलें तुमी इतले फनी आसलें म्हणून? Like Basically. it was challenge की कितें तरी लायक बॉल एके कडेन पावूंक जाय आनी सगळीं जाणां परत उदकानूच पडटालीं पावत नासलीं थंयसर. Okay. It was really funny. That one was good and आनी एक आसलो लायक तेंचे एक स्टोरी घडयता आनी ती आनी त्या स्टोरी प्रमाणे एक्ट एंड ऑल करता. सो थर्सडे आमीच रावतालीं तेच्या एपिसोडाक. आतां बंद जाला सद्या ना. सो लायक आय एम रियली वेटिंग वेन इट विल कम बॅक. आतां रंजीन चलता सद्या. कितें चलता म्हणल्यार आतां? रंजीन बिकॉज जीन एकलो येयला न्हू. Okay. सो जिनाचेच एपिसोड जाता लायक तो एक चॅलेंजीस करता गेम्स खेळटा आपूण एकलो. Okay. पण ते Different पयलीं सारकें celebrity. इंटरेस्टिंग आसा काय सिमिलर? पयलीं कितें तुका 7 जाणां गावतालीं. Okay. आतां लायक तेका एकल्याक तो फोकस हाडचो पडटा न्हू. Okay. सो तेकाच ऑब्वियसली डिफिकल्ट लागतलें इतलें शूट बीन एंड ऑल करपाक एकल्याकूच. तुमकां केन्ना कोणी अशें हें म्हणूंक ना कितें दीस भर BTS पळयता कितें पळयता गो Obviously. फ्रेंड्सांनी किंवा Obviously. सर्कलान? लायक आतां कोण आर्मीज पळयता जाल्यार दे विल रिलेट टू दीस व्हेरी मच. सद्दां आय मीन म्हजो एकूय फॅमिली मेंबर हो ना जो BTSाक हांव लायक करता म्हणून सपोर्ट करता. एकलोय ओके बट मॉम इज लायक एकदां अरे कितें गो BTS पळयता आनी कितें लायक ती एकदां फनीली पळयता करता मॉम ओके बट मोस्टली टॉन्ट्स. Okay. टॉन्ट्स खबर BTSूच कर हें करूंक नाका तें करूंक नाका साफ बीन काय करपाचें ना तुका रांदपाचें ना तुका रांदपाक शिकोवंकय नाका तुका लगीनय जावंक नाका तेंकाच लागून राव म्हणटा. Okay. So yeah like no one accepts them because they are different from us. आणि इन केस हे जालें घरा कडलें आनी भायल्या सर्कला मदीं अबाउट बॉयफ्रेंड किंवा फ्रेंड सर्कल अबाउट हितूंतलें हेंचे मदीं कितें जाता? I'm really single because म्हाका ते झंझटीन पडपाचें ना because I like someone who will respect them. Like तू लायक करूं नाका तू रिस्पेक्ट कर. Okay. तू रिस्पेक्ट कर because they are human. They are doing their job. Okay. What problem do you all have? Like तुम्ही तितले करा न्हू. My point is that की तुम्ही जितले लायक तेंचो ती एफर्ट येता म्हणून ती रीच जाली आनी कितें आपल्या देशाक लागून कितेंय करूं. आतां ती मिलिटरी न्हय आहा. सो लायक
तुम्ही वचपी मिलिटरीन यू कॅन डू दॅट नो लायक करूं येता हांव मानता तुका बट जस्ट रिस्पेक्ट अदर्स इफ नॉट एज आर्टिस्ट एज ह्युमन्स लायक ऑब्वियसली यू हॅव टू बिकॉज रिस्पेक्ट आमच्या भितर सगळ्यांक लायक जस्ट इमॅजिन आय इन्सल्ट यू फॉर नो रिजन हाव विल यू फील इट्स हर्ट नो लायक तांकां हेट कमेंट्स तुमी दिता आनी तांकां कळ्ळें जातलें तांकां लायक टू एन एक्सटेंड like one of the BTS members even left Instagram. He didn't reveal the reason and all, but he had more than like 36 million followers. असले तरी त्याने सोडलो. ओके इतले असून सोडले बिकॉज त्या अमाउंटाचे लायक आणि त्याचे कमेंट्स बंद असले ओके ऍक्च्युली बट ते आनीक खंयच्या अकाउंट्सांचेर मे बी हेट कमेंट्स येयले आसतले सो तेणी इंस्टाग्राम मेन अशें जाता की मोस्ट ऑफ द पळयलें की फिमेल्स तेंचे फॅन्स फॉलोइंग चड आसा जाल्यार बॉयजांक जावपाक जाय बॉयजांनी जर पळोवपाक जाय जाल्यार वॉट शूड वी डू कारण nothing you just have to like you know watch them try to identify them like you have to actually पहिली वळखपाक शिकोवंक जाय ऑब्वियसली तेंचे फॅन्स म्हणटाले आतां तूं म्हणटा आपण तेजो फॅन आनी तुका जीन आनी जुंगुआ मदीं डिफरन्स कळना वॉट विल दॅट गर्ल थिंक सांगा म्हटल्यार तुमी आतां म्हाजे कडेन शेअर करता हे ऑन कॅमेरा मागीर आवटूय जातले बट खुबशे जाण आहा जे म्हाका ऑफलायन खूब गजाली सांगतात बट तरी सुद्दां हांव कन्फ्यूज जाता हांव म्हणटा की आय एम नॉट गिविंग रिस्पेक्ट हांव रिस्पेक्ट खूब दिता आतां कोण BTS पळयता पळय हांव तांकां थोड्यो गजाली विचारता बट थोडे तकलेन येता की नांवां कितें हेंची नांवांनी कन्फ्युजन जाता किंवा केन्ना केन्ना कन्फ्युज जाता होच कोण ऑब्वियसली वेन आय जॉईन म्हाका सेम कन्फ्युजन जातालें and हांव मर्जीन जॉईन जावंक ना ऑनेस्टली तुम्ही ते केन्नाच्यान जॉईन जाले का म्हणून it was like 2018 and my friend Anu she was like crazy fan of K-pop not only BTS K-pop आख्खे like जितले 2018 म्हटलं तुम्ही स्कूल लेवल 10th कॉलेज फर्स्ट इयर ओके सो ते लायक खूब पयलींच्यान फॅन आसले शी यूज टू वॉच K-drama C-drama Thai drama अजूनय पळयता हांव कितें बट तेन्ना तेणेन इंट्रोड्यूस केलें एंड इट वॉज वन सॉंग ब्लड स्वेट एंड टियर्स फर्स्ट सॉंग विच आय सॉ BTS आनी तेणीन लायक दाखयलें म्हाका कितें नाकाल्लें दाखयता म्हाका पळोवपाचें ना वाज येता एंड म्हाका मात्ती इंट्रस्ट ना कोणाक दाखयता म्हाका चायनीज चूचू इवन आय वॉज लायक दॅट हॉनेस्टली आय वॉज लायक दॅट कितें दाखयता म्हाका लायक ते बरे तरेन दिसता तुका सेम दिसता सगळें कोण कोण तोच म्हाका कळचो ना सेम ओके तूं वयता पळय सेम आय वेंट थ्रू बट आय लायक मागीर सॉंग्स आयकली लायक तेच्या वांगडाच आयकतालें ओके हांव बिकॉज ते म्हाका फोर्स करताले लायक लिटरली फोर्स करताले आयक नो तुका आयकूंकच जाय कितें हिंदी घेवन बसता कितें आयकताय ते नाका जाल्लें कितें हिंदी बरी आसा ना हिंदी आसता ते आसता तूं कोरियन आयक तूं इवन तुम्ही म्हटल्या बरं थोडे असे सुद्धा म्हणतात न्ही की आम्ही सुद्धा फावणे म्हणतात पळय की एका काय काम नाही दिसता त्यात BTS पळयत बसता सो इतले कितें आहा BTSन जे एक दोन वरां तीन वरां उदक कंटिन्युअस न उदक पियेता न जाग्या वयल्यान ते उठता कंटिन्युअसली पळयतात त्यांचो कंटेंट इज रियली वास्ट बिकॉज फॉर समवन हू डेब्युटेड इन 2013 आनी आर्मी चडशी 20 लायक आफ्टर कोविड जाला चडशी आर्मीज ओके एंड तांकां आदली 7 वर्सां ग्रेस करपाक जाय सो यू थिंक लायक अमाउंट ऑफ कंटेंट की तांकां लायक इतल्या फाटी घातले आमकां आख्खे पळोवपाक जाय लायक आपणाक सगळें खबरूच आसूंक जाय BTSाचेर सो तांकां कितलो टायम लागतलो तुम्ही उद्या म्हटले की आमकां सगळें खबर आसपाक जाय मात तुम्ही उदळे म्हटलेले की तुम्ही सगळे एपिसोड्स पळोवंक ना सो तुमचें कशें कितें आसता लायक ना हांव चड लायक BTS आउट ऑफ कंटेंट चडशे पळयना just like you know music videos because in the music videos खूब music they'll be like around 300 songs then not only like
कंटेक्स्ट व्हिडिओ आसा ना, लायक ते स्क्रिप्टेड आसा ना, एक लायक बिहायंड द सीन्स असता, कॉन्सर्ट्सांचे व्हिडिओज असता, सोंपचेच ना, इट्स नॉट लायक हांव पळयना, म्हाका इंटरेस्ट आसता ते पळयता. अँड मोस्टली जे लायक बांगटान बॉम्ब म्हणून एक चॅनल, लायक ते हे आसता बांगटान टीव्हीचेर बांगटान बॉम्ब म्हणून लागता. सो आय वॉच दॅट बिकॉज इट्स व्हॉट इज मोस्ट एक्झॅक्टली ऑफ दॅट? लायक हांव नांवां आयकून मग सगळे घालून परत विचारता. सो लायक बांगटान बॉम्ब म्हणजे एक लायक जस्ट बिहायंड द सीन्स आमी कशें म्हणटा ओके. तशें दाखयतात ते. म्हणजे एमवी शूट करतना कितें कितें जालें, लायक दे आर लॉंगर दॅन एमवी न्हू. सो ऑब्वियसली तुजो टायम वयतलो. तूं सपोज आतां सॉंग्सात पळयता, सॉंग्सात आयकता जाल्यार तितलो टायम लागचो ना. तुका माय इंटरेस्ट स्टार्टेड लायक हो बरो दिसता, यो यो आतां सगळें बरें दिसता. आनी तेतलो एकलो म्हाका आवडलो, सपोज आय लायक वी. सो हीज नेम इज किम थेओंग. सेकंड लायक वन ऑफ द मार्कनेस तो. एंड लायक तेजे वयल्यान लायक हेची म्हाका नांवां पाठ करपाक जाय. सो नांवा वयल्यान मागीर स्लोगनाचेर बघलें, हेचो स्लोगन पाठ करया. सो स्लोगना वयल्यान आतां हेचे वयल्यान लायक आतां म्हाका डिफरन्शिएट करपाक येता. आतां हांव हेंचो कॉन्टेस्ट पळयतलें. आनी मागीर थोडे दिसांनी ना विवून म्हाका जुंकूक आवडटा, ना जुंकूकावून म्हाका सुगा आवडटा. सो इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, लायक एक परमनंट आसना तुजो. आय एम OT7 नाव, लायक म्हाका सगळीं जाणां आवडटा. OT7 मीन्स ऑल द 7. एक म्हाका सांगा, आतां नॉर्मली येतात पळय आपल्याक हो मनीस आवडटा जाल्यार हो कंपेरिजन आमी हेज्या मदीं आसपाक जाय, हो तसोच आसपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल आपल्याक तुवें नांव घेतलें ते आपल्याक टू आवडटा, कोण तो किम थेओंग. किम थेओंग आवडटा म्हटलें. सॉरी म्हाका नांवां याद उरना हेंची. किम थेओंग. सो समज तोच जर तेज्या कडेन जे कितें गुण आहात ते हेज्या मदीं आहा जाल्यार हो आपल्याक आवडटलो नॉर्मली. नो, अशें कितें कंपेरिजन केन्ना जाता? ना 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 ना. मोस्टली ओके, एक एकदां जाता की जुंकूक इज व्हेरी कॉम्पिटिटीव, लायक तेका हारूंक आवडना. आपणाक कितें कळना, हो बायकीचेर लायक जो हारना हे तो जिद्दी करता, आसता लायक तो. तेका हारूंक आवडना, इज एग्रेसिव्ह, तोल्लो आवडटा. आसतात थोड्यांचे, मीन्स आय कांट लायक दुसरी कडेन चित्ता ते हांव सांगयना ना. इट्स नॉट फॉर मी, बट मे बी थोड्यांनी चिंतत आसतली. ओके, ना हेका नॉर्मली चड तुमी BTS पळयल्या कारणान ते कंपेरिजन खंय तरी जावपाक शकता ऑटोमॅटिक. जाता एके सबकॉन्शियस वटेन. मायंडान म्हाका कंपेरिजन केका जातलो. BTS चेडवांक रिस्पेक्ट करता तो हो चेडो म्हाका रिस्पेक्ट करता तेचेर. एंड सपोज तूं म्हाज्या फुडल्यान लॅब दिली, म्हाका लायक पर्सनली कोण एक्स्ट्रा सावंड करता एन ऑल न्हू म्हाज्या फुडल्यान, आय डोंट लायक पीपल हू स्मोक एन ऑल. सो keeping that aside, like if you're good and if you smoke, like तुझा कॅरेक्टर बरो आय हॅव नो प्रॉब्लेम. म्हाका मातशी प्रॉब्लेम ना. एंड कंपेर करपाक ईच पर्सन इज डिफरंट. तूं तेंच्या भाशेन जावं येना आनी ते तुज्या भाशेन जावं येना. यू आर युनिक ना, यू जस्ट बी युअर सेल्फ. आनी मेन म्हटल्यार तूं रिस्पेक्ट दीत न्हू. आय एम शुअर, लायक आय एम डॅम शुअर दॅट आर्मी वील कम टू यू. They will come, they will respect you. तूं तेका गे म्हणटलो, तूं तेका बायल म्हणटलो, ती चेडवां कशी दिसता म्हणटलो, तूं मेकअप करता म्हणटलो, कोण येवचो ते कडेन. तूं आपल्या आयडलाक रिस्पेक्ट करिना म्हणटले. आतां तुजो सपोज आयडल सचिन तेंडुलकर आनी हांवें सचिन तेंडुलकराक कितें कितें म्हटलें, तुका ऑब्वियसली हांव नेगेटिव्ह जातलें, ऑब्वियसली. सो सेम वे लायक दे आर आयडल्स. So we see them as someone who inspires, like amka self-love करपाक शिकयता. They teach us to prioritize ourselves. And ताका लागून most of the armies आता डान्स करता बीन घाई दिसतली तुका. They love dancing, like BTS fans. So they teach us to be ourselves. So ती आमकां कोण तरी लायक आपली पहचान टायप दाखोवपाक शिकयता आनी तूं ताका डिसरिस्पेक्ट करता, ऑब्वियसली म्हाका तूं नेगेटिव्ह जातलो. आनी एक नॉर्मली जस्ट एक तकलेन गेलें की जी ऑलमोस्ट हांव सगळींच म्हाका खबर ना, बट जी आमच्या कॉन्टेक्टान जी आहात BTS स्पेशली फॅन्स फॉलोइंग चेडवां पळय, ती खंय तरी तुमच्या कितें म्हणटा ते नॉटी किंवा एक बडबाडी हेंच्या मदीं चड म्हणल्यार पयले वयतात. म्हणल्यार वेगळीच तेंचे कडेन मातशी कितें म्हणटा स्कील आसता, उगी चडशे नासतात. I am actually really quiet. I don't talk much. But
तुवें BTSाचेर चाललें, I can continue talking. ओके I can continue talking with you for hours. ओके सोंपचें ना. आनी एक जस्ट एक म्हाका सांगा, एक पर्सनल क्वेश्चन आसा की तुमी कॉलर दा म्हणटले की खंय तरी चेडो म्हाका विचारता अबाउट BTS कॉलर की आमी डिस्कशन करया म्हणून. सो व्हॉट इज युअर कंडिशन की आमी डिस्कस करपाक शकता? व्हॉट इज दॅट पॉइंट एक्चुअली? ना, when he called, I was shocked की खंयचो चेडो जाणून घेवंक येता BTS. माय गॉड, लायक सगळे जाण म्हाका मेळ्ळा ते तांकां गे म्हणटा, चोडवा म्हणटा, बायलां म्हणटा. समवन ऑल ऑफ अ सडन कम्स एंड म्हणटा की आय वॉन्ट टू नो अबाउट BTS. दॅट्स वॉट गर्ल्स लायक. हांव तुका सांगू, दॅट्स वॉट मेक्स यू लायक डिफरंट एंड दॅट्स वॉट मेक्स मी रिस्पेक्ट यू. लिटरली. एक थोडे अशे BTSचे स्टोरीज जे आमकां क्युरियस करतले, स्पेशली चेड्यांक, टू गो एंड वॉच द BTS. You know, I would recommend a MP जी पळोवन most of the boys join जाता, and we have really many boys in fandom. Okay, ना है ना. I went to watch a film in INOX for Orim, and they were like many boys. खूप चेडे आसले, आपल्या गर्लफ्रेंड वांगडा आसले, और अहे एकले येयल्ले, थोडे फादर लेवलाचे आसले, and they were watching. And mostly John वळखता? John Cena wrestling WWE. Okay, got it. WWE. You were telling about Malti Goa, so I was thinking BTS army. Okay. So if he can be an army, Tiger Shroff can be an army, Arman Malik can be an army. Why can't y'all? Like इतले व्हडले sensations आहा, ते army जाता, तुम्ही कित्याक जाविना? Even if you know, like Kriti Sanon is an army, Rashmika Mandanna is an army. Most of like South Indians think BTS खूप आवडता. And to an instance, Tamil and Korean are very similar. Why it is so Tamil and? Because it has a history. It is said that like 2000 years ago, there was a Princess Suriratna, I think. And she traveled to Korea to marry Kim Suro. So Koreans are our background. They are Indian blood. They like, it was one of like first international marriage म्हणटा तांकां. But their mother is Indian princess, especially who are Kim's Lee. त्या दोन आहा पळय, तेंची mother is an Indian. She is called Hanguk in Korea. Okay, तेचो व्हडलो tomb आहा थंयसर, palace आहा, आणि most of Indians go to visit there. Even Jeju Island has something related to India. Okay, many Indians settle over there now. आता BTS लागून, but we have an history with them. So like तेका लागून म्हाका पर्सनली इंटरेस्ट येयलो when I heard that Indian Korean लगीन जाल्यार मागीर थंयसर oh my god, like I have to see this. I have to watch this. I even watched that drama Kim Suro to watch like how that Indian girl traveled there and all. I watched that drama. कित्याक ड्रामा एक्झॅक्टली? Exactly, like drama is fictional, but main story small because आधी हिस्ट्री तितली बरयत नासली. आमची लायक अशोकाच्या टायमा वयली चड आमकां हिस्ट्री कळना, शिकयता ब्रिटीश. बरोबर. जी आमकां शिकोवूय फावना एक्चुअली. तुमकां खबर आहा ती मातशी हिस्ट्री सांगा. सेम वे लायक यू नो की ते राजकुमारी सूर्यरत्ना आहा पळय, त्याच्या फादराक आय थिंक सोपान पडलें की शी हॅज टू गो थ्रू अ वॉयेज एंड गो टू दॅट पर्टिक्युलर लँड. ओके, एंड हॅव टू मॅरी दॅट किंग. अहें तेच्या स्वप्नान येयलें. सो आपणे तेचे लायक चेडवाक तेणें धाडलें. रस्तो लायक इट वॉज नॉट इजी. स्टॉर्म्स येयले आनी कितें लायक लास्टाक पावले ते. And it is not written in detail ki ती कशी मेळ्ळी. They married. So their union is considered one of the purest unions, like internationally what's on, like you know, and they respect her a lot. Like तेका आमी गॉडसाक प्रे करता पळय, तशी रिस्पेक्ट करता कोरियन्स. They respect her a lot. गोंयान पर्सेंटेज कितली आसतली अबाउट BTS फॅन्स फॉलोइंग ऑलमोस्ट तुमच्या प्रमाणे? BTS लायक हांव खंयसरूय गेलें जाल्यार म्हाका BTS
Okay. Girls, I think at least 50 to 60% already armies are. Okay. Because I'm not an like army to know. I'm a multi K-pop Okay. fan. Like currently I'm standing Stray Okay. Kids. I love Stray Kids a lot.